तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. आयच्या ह्या व्हिडिओंत दिल्लें वाक्य सारकें वा सूख म्हणून गुर्त करच्या विशयान जावन आसात. हांगासर 10 सवाल आसून निमाणे सवाल तुमी सारके जाप कमेंट करच्याक. तर आतां चड गळाय करनासतना आयचो व्हिडिओ सुरू करुया. पयलें वाक्य ताळचे खातीर जेजूक देवसरान अरण्याक व्हेलें. हें वाक्य सारकें वा सूख. हें वाक्य सूख. पवित्रात्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. दुसरें वाक्य जेजून अरण्यांत 40 दीस आनी 40 राती उपास केलो. हें वाक्य सारकें वा सूख. हें वाक्य सारकें. तिसरें वाक्य जेजून अरण्यांत भूक लागिल्ल्या वेळार सैतानान ताळिल्ल्या प्रमाणें फातर आशिल्ले उंडे केले. हें वाक्य सारकें वा सूख. हें वाक्य सूख. जेजून फातर आशिल्ले उंडे करूंक नात. चवथें वाक्य जेजून सैतानाक सांगलें मनीस उंड्यान मात्र जियेता. हें वाक्य सारकें वा सूख. हें वाक्य सूख. मनीस देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. पांचवें वाक्य सैतानान जेजूक 3 फावटीं परिक्षा केली. हें वाक्य सारकें वा सूख. हें वाक्य सारकें. 6वें वाक्य सैतानान जेजूक उदक आशिल्लें वायन कर म्हणून नडलें. हें वाक्य सारकें वा सूख. हें वाक्य सूख. फातर उंडे कर म्हणून नडलें. 7वें वाक्य जेजून हर एक फावटीं देवाच्या उतरा उल्लेख करून सैतानाक जाप दिली. हें वाक्य सारकें वा सूख. हें वाक्य सारकें. 8वें वाक्य सैतानानी देवाचें उतार उल्लेख केलें. हें वाक्य सारकें वा सूख. हें वाक्य सारकें. 9वें वाक्य सैतानान ताळण्यो हाडून अरण्यांत जेजूची परिक्षा केली. हें वाक्य सारकें वा सूख. हें वाक्य सारकें. 10वें सवाल सैतानाक जेजून तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणून जाप दिली. हें वाक्य सारकें वा सूख. ह्या सवालाची सारकी जाप कमेंट करून तिळशिया. सांगातास तुमी कितल्यो सारकी जावपी दिल्यो म्हणून कमेंट करा. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळोवन तुमच्यो जावपी कमेंट केल्ल्या खातीर तुमकां धन्यवाद. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. परत मेळया मुखल्या व्हिडिओंत. देव बरें करूं.